Xavier. Dear brothers and sisters, today, with great joy and deep faith, we celebrate the solemnity of Saint Francis Xavier, the principal patron of the East Indies and the missions. The theme for today's liturgical celebration is, like Saint Francis Xavier, let us do what Jesus did. Time and again, God calls, forms, and sends people for the ministry of service. All the three readings of today testify to such calling. On this solemn occasion, let us raise our hearts and minds to God in prayer that after the exemplary life of Saint Francis Xavier, we may have enough grace and enlightenment to do what Jesus did in our personal lives, in our families and our society and in the church. तुमकां पळोवन आमी खुशाल. आयच्या दोबाचीक पोरबेच्या दिसा सगळ्यांक तुमकां उनवणीत येवकार. मोगाल भावा भयणीनो, आज आमी व्हडा दोबाच्यान आनी काळजाचे भक्तीन भागिवंत फ्रांसीस शावेराची दोबाचीक परब समोरमता. आमच्या गोंयच्या सायबाचें फेस्त. हे दोबाचीक समोरमणेक आमचो विशय जेजून केला तशें भागिवंत फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी करुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी जेरेमियास प्रवाद्याच्या आपोवण्याची खबर आयकतले. देवान विचून काडलेलो मनीस फकत एक मातयेचें आयदन न्हय आनी ताचे भितर देवान उंचा मोळाचो तेवो घातला म्हूण भागिवंत पावलू आयच्या दुसऱ्या वाचपांत रुजू करता. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू ब्यास्तर जाणांक आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोंगरांनी गांवांनी पाठयता. आपणें केलां वो करचो आसलो तें करूंक आग्रो करता. बावतिस्मा वरवीं आमी त्रिपेट कार्याची भागीदारां जाता. तें म्हटल्यार याज्ञिकी, प्रवादी आनी राजकी. ह्या वरवीं आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां. भागिवंत फ्रांसीस शावेर जावन आसा आमकां एक नमुनो ह्या कार्यांत भागीदार जावच्या. तर ताचीच कृपेन देवाचो आदार मागुया की आमी सदांच जेजूचे खरे पाटलावदार जावं आनी अणभवलेलो जेजू दुसऱ्यांक दिवंक वावरुया. परत एक पावट हे समोरमणेन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. Sound test. What are we taking now? Sound test. Asceta calis voce,
Sound test. Tuja powitoria moka Papa ikut sodom tova Shisunir bapurkom dosa Undia bitolita konya Doshi Jesus ove sogli Kim kolpa ki burgi doshi Gohova chukunyo amin Unka chetebe amin एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केला. ह्या वेळार सगळ्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनीक हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बायगेवन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानांचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाशीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार तिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शिव वर्तमानांची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन. Sound.
test. सगळीं उबी रावया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. भावा भयणांनो, आयज आमी व्हडा दोबाच्यान आनी काळजाचे भोगतीन बागयोन फ्रांसीस शावेराची दोबाजीक परब समोरमतांव. आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा जेजून केलां तशेंच बागयोन फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी करुया. निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुवन तांकां सेवे चाकरेची म्हणयारपणाची व्हड देख दवरली आनी आपणें केलां तशेंच करूंक तांकां आपोवणें केलें. काळा काळी वेगवेगळ्या संदर्भान देव मनशाक आपयता, आकारता आनी जेजून केलां तशेंच करूंक पाठयता. व्हडपणाच्या जिविताची स्वप्नां सोपनेतालो तेन्ना बागयोन फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या पावलांनी चलचे सेवे साकरेचें आपोवणें देवान दिलें. हें आपोवणें स्विकारून आपलें घरदार सोडून तो आमच्या गोंयांत आयलो आनी आपले सेवे चाकरेच्या म्हणयारपणा वरवीं जेजून केलां तशेंच करूंक
आमकां बोड देख जालो. आयचे पोरबे सोम्यार ह्याच बागीवंताची देख दोळ्या मुखार दवरून जेजून केलां तशेंच आमी करूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बळ मागुया. बाबा भयणीदो, ही घातलेली कल्पना आमची जण एकल्याची करून जेजून केलां तशें बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया आनी देवाक तातूंतल्यान मोहिमा दिवंक वावरुया. हीच कृपा जण एकल्याक आमकां हे मिसा भेटेंतल्यान मागून घेवया. Moima deva usorgi ani shanti taja ista samsari sarves pora deva sorgi charaya sarpodve deva baba ami duka namaskar kodam ami duka ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोंत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसां देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवचे ताणीन आमी आमची काळजां लासो आनी ताचेर बाबार दवरतल्या पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सोरेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुशव्यान तुका आकारच्या आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदीं हांव तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सोरेस्परा पोले. हांव उलोवंक नकलो. हांव एक भुरगो. पूण सोरेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका.
हांव तुका धाडटां ताचे विशीं वच आनी तुका सांगूंक लायतां तितलेंय तांकां सांग. ताका भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां, उलयता तो सोरेस्पोर. तेन्ना सोरेस्पोरान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हटलें, पोले, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतोरें. जबाब. म्हजें वोंट सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. जबाब. म्हजें वोंट सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. तुका शेरोणा येता सोरेस्परा, म्हाका कदीच फोटोवंक दिवंक नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीट दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें वोंट सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. सोरेस्परा, म्हजें कडप जा, म्हाका आसरो दी, म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें कडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नोस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें वोंट सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवासो. म्हजे तोरणे पिरायेर तान तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मला तावन तुजेरूच पातयोन आयलां. आवयच्या कुशवान सावन तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें वोंट सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेर तान तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुजें ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब. म्हजें वोंट सोरेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें. बागयोंत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, असली वर्ती पदवी देवासून येता आनी आमचें तान उपजोना म्हूण दिसून येवचें पासत हे भांडार मातयेच्या आयदनांनी आमी व्हरता. सगल्या जिन्साच्या कोश्टाचो भार आमी सोंसता, पूण चेंपोन पडना. आमी गोंडोलाक सांपडटा, पूण निराशी जायना. पिडापीड भोगता, पूण ओसात पडना. आमकां खाला उडयतात, पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. आमचे कुडींत जेजूचें जिवीत दिश्टी पडचे खातीर जेजूचें मोन आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरता. जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींत उगडापी दिश्टी पडचे खातीर आमी जिवेच आसतना जेजू पासत आमकां मरणाचे आदीन करीत आसात. हे भाशेन मोन आमचें सवें आपलें काम करीत आसा, पूण तुमचें सवें जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सोत मारलें देखून हांव उलयलों. अशें बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें भावार्थाचें मोन आसूं. आमी सोत मानता देखून आमी उलयता. आनी जाणें सोम्या
जेजूक पुनर्जिवंत केला, तोच आमकांय जेजू बराबर पुनर्जिवंत कोत्तलो आनी आमकां तुमचे सांगाती ताचे सोरशी व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. हें सगलें तुमच्या बऱ्याक. हे परी कृपा वाडोवन वेता तितली देवाचे मोहिमेक अदीक आनी अदीक लोकां मदें दिनवासनी वाडो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. Survespo तुमचे सोवे आसूं. Luca pormore Gesù Christace शुभ वर्तमान. सुमियान आनीक ब्यास्तर झाडाक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नगरान आनी ते स्वातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्राय दुरात. बोक्षे वो बुती वो वाणो व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच होडकी नाकात. खंयच्याय घरान तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा ते खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घरां गोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिती जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. तुंय आसतीत त्या वायटकाराक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. पूण खंयच्याय नगरान भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जाती जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयाक लागलेली तुमच्या नगराची धूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयताव. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नगरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाबा भयणींदो, आयज काळजाच्या उमाळ्यांनी भरून आमी हे पोरबेक आजीर जाल्या. भाग्यवंत फ्रांसिसाचें दर्शन घेवंक आमी हे सुवातेर आयल्या. आनी आयचे पोरबेचो विशय जेजून केला तशेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया.
ऑस्कर वायल्ड हो बरोवपी लेखक, एक पोएट, कविता रचपी, तशेंच काणयोय बरोवपी. आनी ताणें एक काणी बरयली आनी ही काणी ताकाच बरी लागली. ही काणी अदीक फामाद जाली. इट बिकेम फेमस. ही काणी ह्या वेळार आयकुया. जेजूकूय स्वर्गार तावन देंवलो आनी एके सिटींतल्यान पासार जावपाक गेलो. पासार जातालो. सिदादींतल्यान पासार जातालो. तेन्ना ताका एक बेबद्याचो आवाज आयकूंक आयलो. अ पर्सन हू वॉज अ ड्रंकर्ड. ही हर्ड हीज वॉयस. आनी तेन्ना जेजूक तो सांगूंक लागलो, हो ड्रंकर्ड, हो बेबदो जेजूक सांगता, जेजू, म्हाका लेप्र जाल्लें आनी हें लेप्र तुवें म्हजें बरें केल्लें. जाल्यार तूं हे भाशेन कित्याक? आनी तो मागीर सांगता, हांव आनी कितें करूं? हांव आनी कितें करूं? मातशें मुखार गेल्या उपरांत खंय जेजू ताका एक मनीस मेळटा, आनीक एकलो मेळटा. तो लूज वुमन, एकी लूज शिंदूळ ओस्तोरे सांगाताक आपलें जिवीत सारतालो. आनी तेन्ना जेजू ताका विचारता, तूं तुजो आत्मो हे भाशेन पिड्यार कित्याक कोत्ता? आनी हो मनीस जेजूक म्हणटा, जेजू, हांव कुड्डो आसलोलो, तुवें म्हाका बरो केल्लो. हांव कुड्डो आसलोलो, तुवें म्हाका बरो केल्लो, जाल्यार आतां हांव कितें करूं? तसोच मुखार पावता सिदादीच्या एंड पॉयंटाक पावता. सिटीच्या एंड पॉयंटाक पावता. तेन्ना एक जाणटो मनीस रडटा थंयसर. आनी जेजू ताका विचारता, तूं कित्याक रडटा? आनी जेजूक, बाबा भयणींदो, तो अशें सांगता, तुवें म्हाका मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो न्हू. हांव आतां कितें करूं? बाबा भयणींदो, पेद्रूचे सासू मांयक जेजून बरी केली तेन्ना ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. शी गॉट सेकंड चान्स एंड शी स्टार्टेड सर्विंग जीसस. बाबा भयणींदो, आख्खो संवसार जोडीत आनी आपलो आत्मो विबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? ही उतरां ताच्या कानाचेर पडली आनी हे तरेन बोगोर ती उतरां पडोन ताच्या जिविताचेर आस्पाव जालो. जिवितान कितें तरी भितर सरलें, सगलें सोडलें, जेजूक धरलो आनी जेजूचे दिशेन फुडें गेलो. आयज ताचें आमी दर्शन घेवंक आयल्या. देवाचें दर्शन, ताचे उद्देश. बाबा भयणींदो, आमी बावतिजम घेता तेन्ना एक कार्यान भितर सरता. प्रवादी, याज्ञिकी आनी राजकी. आनी राजकीय कार्य जेजू आमकां दिता तेन्ना आपूण सेवा
करूंक आयला, घेवूंक येवंक ना. आमी दोतोन शिकता तेन्ना जण एकलो आमकां शिकयल्लें आसा, देवान तुका कित्याक रचला रे, आनी जण एकलो आमी गोडेक जण एकल्यान आमी जबाब दिला आपलो मोग करूंक, आपली सेवा चाकरी करूंक आनी मेल्या उपरांत स्वर्ग भोगूंक. जेजून केलें तशेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमी करुया. बाबा भयणींनो, जेजून सेवा केली, जेजून सेवा दिली, सगळ्या सवें तो सोगोट जाला. आयच्या तिनूय वाचपांनी होच संदेश आमकां मेळटा. बाबा भयणींनो, पयल्या वाचपान जेरमियास प्रवादी आमकां सांगता, देव ताका म्हणटा, अरे जेरमियास तूं म्हजो मरे, यू आर मायन, हांवें तुका विंचला. आनी जेरमियास कितें गाय म्हणल्यार विंचला म्हणटकूच वचपाचे सुवातेर जेरमियास आडकूड घालता, ऑब्स्टिकल्स घालता. आनी तेन्ना देव ताका परतून सांगता, हांव तुज्या सांगाताक सदां काल आसतलो, हांव तुका मजत दितलो, टेक माय हेल्प एंड गो फॉरवर्ड. आनी जेजू ताका आपलो आदार दिता, देव ताका आपलो आदार दिता. दुसऱ्या वाचपान बाबा भयणींनो, सेवेचें म्हणयारपण चलयता तेन्ना बागयोंत पावलो आमकां सांगूंक सोदता, म्हज्या जिवितान जायतें आयलें, म्हज्या जिवितान कांय फावटी निराशीपण आयलें, म्हाका तें भोगूंक पडलें, पूण देव म्हज्या सांगाताक आसलो, देवान म्हाका सांडूंक ना आनी हांवेंय देवाक सोडूंक ना तसल्या वेळार. आनी तिसऱ्या वाचपान बाबा भयणींनो, बेआस्तर जाणांक धाडटा. आदल्या कोरोरांत बाबा भयणींनो, मोइजेस 70 जाणांक विंचता, जाणवायेच्या मनशांक, शास्त्र्यांक विंचता. कित्याक ताका देव तें सांगता, तुका आदार कसो तांकां विंचून काड. लोकगणतेच्या पुस्तकान आमकां हें मेळटा. 11 वोळ 16. जेजू नवो मोजेस खरीत भाशेन आपल्या शिसांक पाठयता आनी हे तरेन बाबा भयणींनो, सेवा चाकरी करूंक जें हांवें कितें केलां तें तुमी वचात आनी तुमी तशेंच करात. वाटेर कोणाक वळखी नाकात. डोंट रेकग्नायज ऑन द वे एज यू गो. कित्याक जाणा तूं? कित्याक तुमी थंय वेळ पिड्यार करशात. पयलीं देवाचें राज पुरगूट जावपाक जाय आनी हें तुमच्यांतल्यान जावपाक जाय. ताका लागून तुमकां हांव धाडटां. बाबा भयणींनो, जेजून केलें तशेंच बागयोंत फ्रांसीस शावेराची देखीन आमी करुया. आमी कितें करुया? इश्टानो, ह्या दिसांनी PPCची इलेक्शनां चलतात थळाव्या एट द ग्रास रूट लेवल. आनी गोडेक म्हजो पाद्री भाव उलो मारता पोरजेक, येयात, आमची पवित्र सभा उखलूंक जाय, आमची पवित्र सभा बेसुरवाणी कशी उरूंक जायना, आमची पवित्र सभा सुडसुडायन बोललेली जावंक जाय. कित्याक ती पवित्र सभा क्रिस्ताची आनी क्रिस्त आमचें मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. सांदे कशे आमी सुडसुडायेन आमचो वावर करपाक जाय. आयज ह्या वावराक कितलीं जाणां गुल्ल जाल्यांत गाय. म्हजेर हें आनी हें घेंजेटूच नाका. आमी कित्याक करुया हो वावर? लोकांचें जाय तें आयकूंक पडटा. लोक नाका जाल्लीं उतरां उलयता. हें कशें जातलें? ना, हांव बाबा तातूंत भाग घेना. तो आयलो स्पेनाक साकून. ओगें बसूंक जातालें. स्पेनाक साकून आयलो देवाचें राज परगटपाक.
ओतमें सांबाळपाक आनी बाबा भयणी तूं आमी जाणा हांगा साकून चायनाक गेलो, जापानाक गेलो, सगळे कडेन पावलो, सगल्याक देवाच्या राजाचो पोरजोड फांकयलो, देवाचें राज पसरायलें. तुका आनी म्हाका उलो मारलेलो आसा, कित्याक आतां तुजो म्हजो वेळ धांवता. हें देवाचें राज परगटपाक जाय. तेच पासत वांगडी कसो तर तुका भाव भयणां तुजी एट अ ग्रासरूट लेवल विंचून काडटात जाल्यार बाबा भयणींनो तुमी तातूंत ह्या वावराक खांद मारात, याज्ञिकाचे हात जायात, पांय जायात. कित्याक आयज गोडेक सोबे माजार आमच्यांनी देवाक परगटूंक जायना. जायत्यो आडकुडी आसात, पूण तुज्या म्हज्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान, देखींतल्यान, चालींतल्यान क्रिस्ताक परगटूंक जाता. हें एक सत. म्हणटकूच क्रिस्ताची देख घेवया. भाग्यवंत फ्रांसिसान दाखयलां तें आमच्याय जिवितांत, कित्याक ताका आमी गोंयचो साहेब, प्रोटेक्टर ऑफ गोवा असलें टायटल दिल्लें आसा. म्हणटकूच हे दिशेन आमी जण एकलो फुडें या. दुसरे सुवातेर बाबा भयणींनो व्हडपण सोडलें. जेजून कितें केलें? व्हडपण सोडलें. जायत्यो मिलाग्री केल्यो, लोक ताका राजा कसो पळयता करूंक सोदतालो, तें ताका नाका. ताणेंय बीन तशेंच केलां, व्हडपण सोडलें. ओतमो राखपाक तो वावुरलो आनी दुसऱ्याचेय ओतम्यांची राखण करपाक तो देसान देसांनी भोंवलो. म्हणटकूच आमचें व्हडपण कोणाचेर? आमचें व्हडपण क्रिस्ताचेर दवरुयात. ताचे उद्देशी तुका म्हाका व्हडपण मेळूं दी आनी बापाक मोहिमा मेळूं दी सर्गीच्या वैभवान. आनी हे तरेन एका दिसाक म्हजो तुजो वावर सोंपल्या उपरांत ह्या धर्तरेर हांव आनी तूं सर्गीच्या वैभवान पावूं दी. हें जेजून केलें आनी सोर शेवटाक बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा, जण एकल्या पासत मागता, विनंती करता. म्हणटकूच हेंच तुका आनी म्हाकाय मेळटलें. ताणेंय तें मेळोवन घेतलां. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भयणींनो खेरीत भाशेन आमी सगल्याक सोगोट जावया. सगल्याक जेजू सगल्यांक सोगोट जालो. ताणें कोणाक भायर रावंक ना, ताणें कोणाक पयस दवरूंक ना. हांव तूं केदोय व्हडलो मनीस जावं, सगल्यांक आपणावया, सगल्यांक सोगोट जावया. हातून तुजें आनी म्हजें बरेंपण आसा. हें तर अशें सिनदल चर्च आमकां सगल्यांक वेंगयता आनी सगल्यांक वेंगोवंक आमकांय आपयता. म्हणटकूच हें करुया. बरो सामारितान कोण तो, कसल्या कास्ताचो, कोणाक हांवें आदार करूंक जाय हें ना. सगल्यांक आदार करतो मनीस, ती भयण तो भाव गोडे गरजेक सांपडला, तूं आदार कर आनी तातूंतल्यान बरो सामारितान म्हूण दाखय. हें देव आमचे कडल्यान मागता आनी हें जेजून आमकां केलां. आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरूय ही आमकां जण एकल्याक देख जाता. म्हणटकूच सगळे तुजें म्हजें जावं दी असलें धोरण घेवन हांव तूं जिवितान जिवोवया. आनी हे दिशेन आमी तर गेलीं, कित्याक गोडेक खुरीस आमच्या जिवितान येतले जाल्यार तोच जेजू तुका आनी म्हाकाय म्हणटा, तें खुरीस घे मरे बाबा आनी म्हजे फाटल्यान ये. खुरीस घेनासतना जेजूचो पाटलाव करिनाका. कित्याक खुरीस ना थंय जेजू ना, खुरीस आसा थंय जेजू आसा. सादे जिवितान तुज्या म्हज्या खुरीस जायते एम्पल ऑफ क्रॉसीस आर कमिंग. हाव डू आय फेस? हें बरे भाशेन करुया. कित्याक तातूंतल्यान हांव दुसऱ्यांकूय आदार जाता, दुसऱ्यांचोय खुरीस घेता आनी हे दिशेन म्हाका संवसारान पाठयला. हेंच मिसांव म्हजें तुजें बेआस्तर जाणांक धाडलेलें तेच भाशेन तुका म्हाका धाडला टू प्रोक्लेम हीम.
थ्रू माय वर्ड्स एक्शन अँड गूड डिड्स. हेंच जण एकल्याक जेजूचेच मोजतीन फावो जावं, जेजूनूच आमकां फावो करूं आनी बागयोंत फ्रांसीस शावेराची देख घेवन आमी मुखाल्लीं पावलां मारूंक देव आमच्या सांगाताक रावूं. आमेन. उबी रावुया. सोत मानता देवा, सूर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं सांबावलो, आंकवार मारये थंय जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिंपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सूर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुय थावन जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुसबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमच्यो गरजो दोनया देवा मुखार सगळे ल्हानविकायेन दवरुया आनी भाग्यवंताची देख घेवन आमी हेंच जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. कोणाक व्हड जावची खुशी ताणें सगल्यांचो चाकोर जावचो. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून केलां तशें ल्हानविकायेचो मारोग चलूंक आनी आपले पोरजेक जेजूच्या मोना पोरमोणें सेवा दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. संवसारांत तुमकां थेवे एकठांय करूं नाकात. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपलीच सुरक्षा दोळ्या मुखार दवरून आडगां नाडगां करून गिरेस्तकाय आपणावची ताळणी पयस करूंक आनी पर्यावरणाचे आनी प्रोजेचे सुरक्षे खातीर आपली जीण खर्चूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भाव भयण कशीं एकवटान जियेतात सगलीं कितलें बरें कितलें सोबीत. परिशोदीक वाट चलतना आनी तशेंच बागिवंत फ्रांसिस्क शावेराचे रेलिकेचे दाखोवणेक तयार जातना आमी सगल्यांक अदीक करून समाजाचे देगेक आसलोल्यांक आपणावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या बापा हे मागणें करता तुका. कोणाक म्हजो पाटलाव करची कशी ताणें आपलो खुरीस घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. बागिवंत फ्रांसिस्क शावेराचे देखीन आनी मोजतीन आमच्या जिवितांतल्यान तरेकवार कोश्टांक पिडेक आनी अडचण्यांक मोगान फुडो करून आमी जेजूची खोरी आनी नीज साक्षीदारां म्हूण दाखोळ करूंक बापाचें बळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. सायबा, तुजे मुखार ही मागणी आमी दवरल्यांत, तुजी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी जें कितें आमच्या जण एकल्याच्या काळजा मनान घेवन आमी हांगासर आयल्यांत तुका जाय जाल्यार तेंवूय आमकां दी आनी तातूंतल्यान जण एकल्याची आमची बोर कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुझ्या
मोच्या बाबा भयणी दो हे मोचे आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाती सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा सोर मनशाच्या तारुका आमा मनशां पासत खुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. खुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्माक हाडूंक भाग्योंत फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव खर्चिलो. लागशिल्ल्यान आनी पयशिल्ल्यान आमच्या भावा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शिव वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पुदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. फ्रांसीस शावियरान तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब समोरुंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावाळताचो गूढ पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सावानी पुरो जीवन पोना वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नॅरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या यादलिकी वर्गा बरोबर तूं तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भागिवंत सुजे, भागिवंत फ्रांसीस शावेर, भागिवंत दोर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदवेदार बापा, सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून केलां तशें तूं आनी हांव करया. सेवा दिल्या घेवंक ना, तातूंतल्यान तुका म्हाका देवा मुखार मान आनी मोहिमा फावो जातली. हेंच मनान धरून बापाक उलो मारया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमोशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक शांती वाटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी बापाची खुशी ताणें केली आनी बापाक ताची अपुरबाय दिसली. मोगाचो तो. तूं आनी हांव बापाच्याच मोगाची भाव भयणां कशीं जियोवया आनी तातूंतल्यान तुका म्हाका मुकूट मेळटलो. ताच्या जेवणान आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी.
काथोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फकत ताणीच कमुन्यांव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
मोगाळ इश्टानो थोडो वेळ आमचे दोळे धांपुया, ओगेपण सांबाळुया. आमच्या काळजांत जेजू आयला, ताचे आसणे आमी अणभवुया, ताका आमी दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, बागयोंत फ्रांसिस्काच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटूय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भक्त आमचे मोदें उपजय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावराड्यांक तुवें बासायलाय तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसूया. आयची मिसाची बेट समोर उमलोल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केल्या फादर सायमन फेर्नांदीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच फाबियोला लोपेस हांच्या फुडाऱ्या काल गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासता. आयच्या दिसाक मिसांचो वेळ हे परी. आतां 8:45 मीस आसतलें आनी उपरांत 10:30 वाजता पोरबेचे दोबाचीक मीस. उपरांत सांजे 1, 2, 3, 4, 5 आनी 6 इंग्लीश भाशेन मीस. 5 मुंगळार म्हणजे फाल्यां मिसांचो वेळ हे परी 6, 7, 8 आनी 9:15 इंग्लीश भाशेन मीस. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या कंट्रोल रुमान तुमी हाडून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिशेक कळोवचें. ह्या मिसा भेटेंत भोक्तीपणी भाग घेतलोल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. मीस सोमतोच ह्या मिसांत वांटो घेतला तांणी पयलीं भायर सरचें आनी उपरांत फुडल्या मिसाक आयल्यांत ताणें भितर सरचें. सगल्यांक तुमकां आशिर्वादान आनी कृपेन बोल्लोली बागयोन फ्रांसीस शावेराची परब आमी आवडयता. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. जेजून केलां तशें
जेजून पयलीं करून आमकां तो उदाहरण जाला आनी आमकांय तें कोर म्हटलां. हेंच ताचे शांतीन हांव आनी तूं करूंक पावूं, ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागियोन फ्रांसीस शावेराचे मागणें सांगातान करुया. बागिवोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें ओगेपणान मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.